नमस्कार. साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां प्रत्येकदां येवकार. फाल्यां दिवाळी. आयज दिवाळीचो पयली रात आजची ही. आनीक मडगांवाक सद्याक नरकासुराचे सर्ती मोठ्या प्रमाणात जावपाची आसा, ताची तयारी जाल्ली आसा. आज एक हायकोर्टाच्या हाजे प्रमाणे रातची 12 बसून हे बंद जावपाक जाय. आनी आमची जर सगळी फाटली जर पळयत जाल्यार 12 बसून केन्नाय बंद जालें ना. एक एकदां थोड्यांनी सर्ती 12क सुरू जातात. आज कितें जाता अशें दिसता तुका? जातलें हें? कारण सिरियसली आसात, कितें आसा, प्रशासन कशें आसा? प्रशासन सिरियस आसा पूण एक्शन घेवपाक न्ही, कारण फाटल्यान सगळ्या तो ऑर्गनायझरा फाटल्यान राजकारणी खंय तरी उरताच. म्हणजे तें जावपाक जाय एक्चुली ग्रावंडाचेर 12क जावपाचें. पूण अशें म्हाका दिसना की 12क जातलें अशें म्हणून. 12 नंतरच जातलें हें चड करून. आतां तांणी एक तरी हें करपाक जाय की ताच्या पयलीं म्हणजे 3, 4, 5 हें कशेंय करपाक दिवपाक जायना. तातूंत भितर एक विजय सरदेसायान बरें हें केल्लें आसा. तांचो जो नरकासूर आसा तातूंत भितर ताणें लिमिटेड 20 एंट्री दिल्यात. जे पयलीं येतले 20 जे नरकासूर घेवन थंय पावतले तांकांच एंट्री, ताजी भायर एंट्री ना. हें एक ताणें बरें स्टेप घेतिल्लो आसा. आतां नरकासूर कंपिटिशनां खुबशे जाग्यार वाडिल्लीं आसा. आतां आमी पळयतात जाल्यार खारेबंदार 2 स्टेजी घाल्ल्या. परत पॉप्युलर इस्कॉला कडेन एक घाल्लें आसा. सॉलीड पार्टीज म्हणटा पयलीं साकून जातालो. आमगे फातोड्डे एक जाता. आनी बारीक बारीक कंपिटिशनां ही खुबशीं वाडल्या. कालकोण्याचेर एक कितें जावपाक दिसता म्हाका. हय, कालकोण्याचेर अशी ती बारीक आसा ती वाडल्या. बारीक हातूंत भितर खूब वाड जाल्या. राजकारणाचेर मातसो प्रेशर आयला डोनेशन दिवपाक. लोकां मदीं उमेद कशी आसा? रस्त्या वयली गर्दी आसा काय कितें सद्याक? कितें सद्याक लोकां मदीं उमेद, दिवाळेची उमेद खंयच कमी जाली ना. पूण मार्केटांत जर पयलीं मातशी मंदायशी आसा कळ्ळें तुका. आनी मार्केट आतां कितें जालां, मडगांवचें मार्केट स्प्रेड जाल्लें आसा. आतां तूं पळयता आसतलें केप्सां कोण येतना जर आमी पळयलें बिशांत लेन जी आसा ती सारकी दिवाळी लेन अशी जाता सारकी. थंय नरकासूर तुका रेडीमेड पिकेन ते नरकासूर जावं आकाश दिवे हें तें सगळें विशांत लेन म्हणटा ती सारकी मार्केट हांगाच उरलें. मेन हें सगळें दिवाळी सामानच तें थंय शिफ्ट जाल्लें आसा. अशें करून स्पॉट नवे नवे तयार जाता. बोड्ड्या थोडे कडेन जाल्यात, भायर तुगेले पावराजा कडेन जाल्यात. अशें करून ते वाडले. सो मार्केटाक जे लोक येवन खरेदी करताले ते कमी जाले आसा. मार्केटान येता कितें फोव बाकी तुगेलें बारीकशें सामान व्हरपाक मार्केटान येवचें पडटा तांकां. दिवाळी म्हणटा ती आमचे खातीर एक बरी खबर घेवन येता. आनी तशीच म्हाका दिसता एक बरी खबर सद्याक कुंकळच्या लोकां खातीर जाल्ली आसा. कारण कुंकळच्या लोकांनी कुंकळी उद्योगीक वसाहतीक जी पोल्युशन जाता ताजेर आवाज उठयलो एक 15-20 दिसां पयलीं. आनी ताजेर आमी एक फूल कार्यावळी केल्ली. हातूंतच हाजेर घेतिल्ली डॉक्टर जॉर्सना बरोबर आमी भासाभास केल्ली. काल प्रदूशण नियंत्रण मंडळान एक बरो निर्णय घेतला. थंयच्या एका फिश मिल जो नुस्त्याची प्रक्रिया करता त्या उद्योगाक बंद करपाचो आदेश दिल्लो आसा. आमचो उद्योगीक आपलो प्रदूशण नियंत्रण मंडळाचो अध्यक्ष महेश पाटील म्हणटा की सोमाराक आनीक एक कारखानो बंद जावपाक शकता. गौरंग, तूं थंय गेल्लो हातूंत भितर कुंकळी उद्योगीक वसाहतीक. कितें आसा थंय सिच्युएशन? कशें आसा? लोक एक सामके त्रास जातात लोकांक. हय, लोकांक त्रास जाता. कितें आसा, कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटीक 7 ते 8 सुमार फिश मिल आसा. ताचो वास सारको येता. आनी ते जे फीश व्हरतात, जे नुस्तें व्हरतात ट्रकान घालून, तांकां एक कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे तांणी तें उदक सकयल पडपाक जायना. हें पडटा. आनी हें पडटा आसतना ते वता आसतना कुंकळे बाजारांतल्यान सावरकट्या वयल्यान अशें वतात. आनी थंय सगळो वास येता तांकां मेन म्हणजे हो वासाचो प्रॉब्लम जालो. दुसरी तांची थंय ते हातूंत भितर आसा 8 सुमार आयर्न रॉड करपाच्यो. हातूंत काम करपी जे आसा ह्या हातूंत ते आमचे गोंयकार जमपाना तांकां. कित्याक ते टेम्परेचर हाय आसता आनी ती भट्टी कंटिन्युअस जायत तुका. आनी थंय सगळी हे आसा ते भायले. थोड्या जाणांक कोण लेबर घरां भाडें दिवपाक मेळटा तें एक बरें आसा म्हणटा. पूण तातूंतल्यान जी काळकी येता तातूंतल्यान तांकां एअर पोल्युशन जाता. प्लस तांकां वेगवेगळे ते म्हणटात की आमकां डिजीज जाता. कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेट एक कुंकळे गांवचेर आनी तांचे सरावंडींग जे गांव आसा बारीक बारीक ताचेर एक श्राप सो पयले जाल्यार. आनी हे हातूंतल्यान आतां तांकां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक फीश मिल बंद केल्या. ते म्हणटा कॉर्पोरेट जायनात आमी सांगिल्लें. आतां फीश मिलाचे आसता दुसरें म्हणजे ते उदकाचें पोल्युशन करतात. आनी ज्यो वॉटर बॉडीज आसात त्यो सगळ्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसात. घाण घेवपाक आनी ते उदक परते घाणी वतात. म्हणजे उदक पिड्ड्यारता. आनी तें उदक वॉटर बॉडीजांक घालपाक तें न्हंयक वतलें. ते म्हाका दिसता गोरवां बसून उदक पिनात ते पिवपाचेंच ना सामकें अशी परिस्थिती आसा थंय. सो ही एक हें आसा. आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो कुंकळीकारान तसो एक बरो हें आसा. स्टार्ट तरी जाली एटलिस्ट अशें म्हणपाक जाता दिवाळेच्या हाचेर. ही कंटिन्यू उरतली कितें दिसता? हाजो जर पयलींचो जर इतिहास पळयलो आमच्या कुंकळी उद्योगीक वसाहतीचो
आनी आतां बसून हे फाटली म्हाका दिसता 15-20 वर्सां जालीं लोक होच बोवाळ मारतात पूण कांयच एक्शन येना तांचें हें आसा. ह्या दिवाळेक साकून तरी कितें उजवाडाची किरणां कुंकळकाराच्या तोंडाचेर पडटलीं आतां दिसता. सध्या तर तांचे थोडीशी पडिल्ली आसा किरणां. आतां पळोवपा जाय कितले दीस हे बंद दवरतले आनी कितले दीस ही फॅक्टरी म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे रिजन दिला ते रिजनाचेर ती कितले दीस फॅक्टरी बंद दवरपाक शकता ती. ना जाल्यार तांकां सारकी ते म्हणटात तशें कुंकळकारान मागयलें तशें की चॅकींग करून तुमी खंय उदक घालतात कितें करतात तें एकदां करात आनी एकदांचे तांकां जाग्यार बसयात. ते कितें म्हणटात धंदो करपाक आमचो तुमकां अपोज ना पूण धंदो सारको करात ज्या प्रमाणे आमकांय त्रास जावपाना आनी तुमी तुमगे रूल फॉलो करात. कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक आनी एक हें आसा की थंय जी जमीन आसा ती मोठ्या प्रमाणान फॅक्टरीनी एन्क्रोच केल्ली आसा आनी कोणालोच ताजेर वचक ना म्हणजे कंट्रोलूच ना कांय. बांदता खंय जाय ते शेडी वाडीत आसा सारकी अशी ही परिस्थिती आनी एक आसा. प्लस कामगारांचोय प्रश्न आसा. कामगार ते आतां खंयचे कितें ते कोणाक कांय खबर ना ते फॅक्टरीकूच रावतात. ते तांचें व्हेरिफिकेशन जाता काय ना तेंय ना. फाटीं जर जेन्ना कोवीड जालो तेन्ना दॅट वॉज अ हें म्हणटाले एपीक पॉयंट कोवीड पसरपाचो असो हें जाल्लो आशिल्लो. ताजे नंतर ताणें खुबशे प्रोग्रामय केले आनी अवेरनस केलो. ताजे नंतर ते मातशें खंय तरी पावलें. कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीनी तूं सांगता इंडस्ट्रियल इस्टेटी सुद्दां गेले बारीक युनिटां कामगार तातूंत भितरूच रावतात. तांकां टॉयलेट ना तांकां उदक ते जे हात धुयता जावं खंयचे तांकां सिवेज खंय वचपाची खबर ना ओपनाचेर सुट्टात मागीर तुका डेंगू जाता. आमची कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेट जशी दुयेंसाची खाण म्हणटा तशी सांदुदे आर्याली तशी खाणच आसा दुयेंसाची. डेंगू जर सगळ्या पयलीं वाडटा जाल्यार सांदुदे आर्याल वाडटा. वर्सान वर्स प्रॉब्लम आसता आनी ते कांयच स्टेप घेनात. आमी आतां सद्याक मडगांवाक जर विशय खंयचोय गाजता आसत बरें घालता न्ही वायट घालता तो म्हणटा संसडो. आनी संसड्याचेर आतां ते म्हणटात आमी एक परमनंट सोल्युशन काडपाचे दृश्टींतल्यान आनीक एका प्लांटाक विजीट दिवन आयले. ह्या फावटी एकूच बरें केलें ताणें की तांचे इंजिनियरूच वचून आयले नाजाल्यार अशें ते सगळे काही एक लठांबर घेवन वताले. ह्या फावटी ते एक तरी कमी हें केलें ताणें कोणाक व्हेलें ना. जे तंत्र कितें जाणात तांकांच व्हेलें. कितें सांगता सीओ ह्या बद्दल गौरीश शेकवळकार आसता कितें सांगता? एक खेपे गेल्ले ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड गेल्लो तुजो वेस्ट मॅनेजमेंट गेल्ले हे सगळे बरोबर गेल्ले आनीक गॅडाची टीम गेल्ली त्याचे बरोबर टॅक्निकल इंजिनियर गेले सीओ गेल्लो. सीओन सांगले ते भशेन प्लांट एकदम बरो आसा म्हणटा. आतां तो प्लांट कसो आसा म्हणटा 5 TPD तांचे कडेन 2 प्लांट सद्या ऑपरेशन आसा पुण्याक. ते प्लांटाक म्हणटा ते मॉइश्चर मिक्स वेस्ट तुज्यान ट्रीट करपा जाता. ताजे पासून इलेक्ट्रिसिटी जाता. आतां इलेक्ट्रिसिटी जाता आमी हांगा पळयलो HGPD एक 5 TPD घाल्लो आसा तो इलेक्ट्रिसिटी जाता ती खंय पावता ती कोणाक खबर आनी त्या प्लांटाक खरी गार्बेज पावताय कोण कोणाक खबर आनी वयल्यान म्युन्सिपालिटी ताका 1,80,000 दिता. तरी आसतना ते प्लांटाची परिस्थिती तूं पळयल्यार HGPD नुस्त्या मार्केटाक नुस्तें घेवपाक वचपाक थंय वास मारता. तो गौरीश सांगोळकर कितें सांगता की ते जाय तशें क्लायंटाक जाय तसो हें करून दिता प्लांट. आतां पुण्याची वेस्ट आनी हांगा आमची कितें मिक्स वेस्ट येता ती पळोवपा जाय म्हणून आमी तांकां सांगलें म्हणटा तुमी येयात स्टडी करात. आनी आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी बाकीची ज्यो एजन्सी आसा वेस्ट मॅनेजमेंट ते एक रिपोर्ट फायल करतले आनी तांकां दितले. एक प्लांटाचें ताणें सांगलें तातूंत बरें आसा की जो प्लांट थंय आसा तातूंत 60% सुद्दां मॉइश्चर असलें समज कचरो सुकोवच जाय आसना तांकां मॉइश्चर असलेलो तो ट्रीट करता. हें एक हें आतां सुशांत आमी सांगता म्हळ्यार हें आतां आमी पळयतात संसोड्याची खबर उलयतात. संसोड फकत मडगांवचो कचरो आनी फातोड्डेचो कचरो हँडल करतालो. आमी जर सालसेतीचो विचार केलो टोटल सालसेत म्हणटा तो गोंयाचो सगळ्यांत व्हडलो तालुको आनी सगळ्यात दाट लोकवस्ती आशिल्लो तालुको. तातूंत भितर सालसेतीक सगळ्यांत चड मेगा प्रोजेक्ट आसात हावजींग प्रोजेक्ट आसात. सगळ्यांत चड 5 स्टार हॉटेलांय सालसेती आसात. बारीक हॉटेल सोड 5 स्टार हॉटेलां. सालसेत म्हणटा ती सगळ्यांत व्हडली कोस्टल लायन सालसेतच हें आसा. 8 मतदारसंघाचो टोटल तालुको 2 म्युन्सिपालिटी येता तातूंत कुंकळे आनी मडगांव. हाका खरो एक वेगळोच आमकां प्रोजेक्ट जाय आशिल्लो कचरा म्हणजे गार्बेज ट्रिटमेंट प्रोजेक्ट ह्या हाका दवरपा आशिल्लो. म्हाका दिसता सालसेतीन सगळ्यांत चड चीफ मिनिस्टर सालसेतींतले जाल्या. तरी आसतना ही परिस्थिती की एक आसा तो संसोड आसा तो सादो चलना आनी जागा आसा भरपूर आनी ट्रिटमेंट घालो तो आयज चिंतून घालपाना तो फुडली 25 वर्सांची 50 वर्सां चिंतून तरी घालपा जाय आशिल्लें येन्ना म्हणल्यार तो ना म्हणून एक दुर्भाग्याची परिस्थिती ही आमची हाजेर सालसेतीचेर आयल्या. ही जावपा जाय आशिल्ली फूल सालसेतीचो कचरो पळोवपाक. बाकीचो पंचायतीचो कचरो म्हण तूं व्हरता खरी पूण आज नावेली जर पंचायत पयली ती नावेली पंचायत उरली ना. थंयची लोकांक ते सिटी जाल्ली आसा. कितली बिल्डिंगा आयल्या ते पयले आसतले. नावेली दिगरपाल दवरली हावजींग बोर्ड सुद्दां बरे बंगले आनी सिटी जाल्ली आसा. कुडतरे सुद्दां डेवलप जाता वाडटा.
नेसाय आमगेले वाडटा. सो हांगा कितें तरी जावपाक जाय आशिल्लें, जालें ना. जागा बेगीन तरी करचें. तशेंच पळयलें जाल्यार नुवें बी वाडना. नुवें वाडला हय. इवन वेर्णा हें जाल्लें हय. वाडिल्लें आसा. वेर्णा तांचो म्हणटा ते एक नवो प्लांट येतलो प्लांट म्हणटा ते. येतलो म्हणटा. हय. पूण आमकां हांगा एक जाय आशिल्लो की हांगचो एवरीडे तूं कचरो काकोडी व्हर, सालिगांव व्हर, हें पॉसिबल ना न्ही. तुमी ट्रान्सपोर्टाक कितलोसो पयसो उडयतात. स्ट्रिक्टली एक विचार करून की असो विचार करपाक जाय की एक जाग्यार तो ट्रीट जातलो सालसेतीचो तो कचरो. हें करून मुखाल्ले फ्युचरा खातीर हो प्लॅनिंग करून दवरपाक जाय. सरकार ह्या बाबतींत सिरियस असो दिसता तुका. जाता अशें दिसता. कारण आसा तोच जर कचरो काडपाक जायना आनी जर मडगांवचोच कचरो हांगा ट्रीट करपाक जायना आनी जर सालसेती जर हाडलो जाल्यार परिस्थिती कितें जातली. पयर तुका सावयवन सांगू तशें पयलीं कॉमॅक्स बरी चलताली. कॉमॅक्साक कोण तरी काडली आनी थंय दुसरी हाडली. सरकार हांगा बरो आसा. सरकार पिता न्ही. सरकारान काकोडा प्लांट आतांच सरकारान काकोडा प्लांट केलो ना. सालिगांव प्लांट सरकारान केल्लो. हांगची लोकल एमएलए ते घालपाक जाय आशिल्लें मुखार की आमकां प्लांट जाय म्हणून. हें आसा हांगा ओगी बसून. कोण आपूण गेलो म्हणटा, कोण आपणे प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. अशेंच उलोवन कांय जावपाना. हांगचे लोकल एमएलए सगळ्यांनी एक बसून जर मिटींग घेतिल्ली आनी सगळ्यांनी जर सारकें हें केल्लें जाल्यार जाता आशिल्लें. तुका याद आसा जेन्ना सनसड्याच्या हाका उजो लागिल्लो हय. तेन्ना रेजनाल्ड म्हणटालो की आपूण सद्दां सांजचो येवन हांगा तपासणी करतलो जो पर्यंत हो हें जायना म्हण. रेजनाल्ड मागीर ताच्या फाटल्यान आयलो तरी ते हाजेर प्लांटाचेर केन्नाय दिसला. परतेक 2दा उजला गेलो तेन्ना येयल्लो आनी पयर विजयान तो गेलो तेन्ना येयल्लो. हें आमी पळयलां. आतां कोण थंय बसून करता. एक्चुली रेजनाल्डाक हो लागनाशिल्लो सनसडो. तरी तो कितें म्हणटा आपल्याक हो आपले लोक सफर जातात आनी ते एक्चुली सारकें की राय जो वचपा वाटेर आतां कितें करतात संसड्यार हाडून पयलीं अशें करून कचरो उडयताले पळय ते आतां संसड्यार उडयना ते मुखार उडयता मातशें. कळ्ळें तुका. आनी वास जर येता तेन्ना उजो लागिल्लो तेन्ना धुंवर सगळो गेल्लो हातूंत भितर तुगेलो कुडतरी गेल्लो. काय जालें काय जालें ताका भोगपाक पडटालें. हें तेगेलें हें आशिल्लें. ना पूण म्हाका हें जावं मातशें लायटर हातूंत म्हणलें पूण ज्या तरेन जे आमचे आमदार आसात कोणीय जावं ते ज्या सिरियसनेसान ह्या विशया कडेन पळोवपाक जाय तशें पळयतात काय म्हणून. म्हाका जाल्यार दिसना पळयता म्हणून. पळयता जाल्यार कितें तरी सोल्युशन येता आशिल्लें न्ही हाजेर. आनी एक लास्ट आमी एक म्हत्वाचो विशय म्हणतो साश्टीतलें पर्यावरण. आतां परत एकदां सेर्नाबाटी सँड ड्युन्स कापपाचे प्रकार घडला एका हॉटेलान. थंय सामके दर्याचेर आपले JCB हाडून ते जवळपास 7 मिटर हे खणला आनी तो JCB हाडपा खातीर एक रस्तोय तयार केला. म्हणल्यार कितें सगळें वेजिटेशन आसता काबार जाल्लें आसतलें. आनी कोलवा सिवीक फोरमान ताजेर काल एक कंप्लेनूय केल्ली आसा. आज थंय वरन नालेमांव तो गेल्लो ताणें ते पळोवणी केली. ताणें हें केलां. ताणें मागल्या की हाजेर आमचे पोस्टल गव्हर्नमेंट येवन एक्शन घेवचें म्हणून. साश्टी ही सगळी आमच्या दर्याच्या देगेचेर आसा. आनी जर साश्टीतले जर हे दर्याचे जे आपले पर्यावरणाचें जर वेवस्थापन कोसळ्ळें जाल्यार अशें म्हणटात की हुंवार आयल्यार तो मडगांव पावपाक शकता. बरोबर बरोबर. सिरियस आसात काय कितें लोक. सिरियस ना. सिरियस लोकूय ना आनी ऑथॉरिटी ना. कारण तूं केळशी न्ही आमची जुरी कडली फाटल्या दिसाक पळयल्लें. जर थंय एक्शन घेतिल्ली सारकी स्ट्रिक्ट थंय कोणी खोडलें तो सँड्यून उडयलो. आतां थंय भानगड कितें उदक दर्या हांगा आसा तुजेर हें हो प्रोटेक्ट करतालो दर्याचें उदक येवपाक जो सँड्यून आशिल्लो तो कोण तरी कट केलो. ताजेर एक्शनूच जालें ना आज पर्यंत. तेन्नाय वरनान मागिल्लें की एक्शन जावची म्हणटा ती आज पर्यंत एक्शन जालें. जर थंय जर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतिल्ली हांगा कोण धाडस करनाशिल्लो वचपा भितर तांकां कितें खबर आसा एक हें की आरे कोण एक्शन घेना जाय तशें करया पयलीं करया आनी उडया मागीर मुखार मागीर जात तेन्ना एक्शन जात तेन्ना न्ही. आतां कितें जुडीत एकटी मारता बोवाळ जुडीत आसा म्हणटा तरी तें उरलां. थोडेशें सांबाळून जर पोल्युशन कंट्रोल काय जायनाशिल्लें. ही पयलीं म्हणटा ती एक्शन जावपाक जाय स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय ही जायना आनी ऑथॉरिटीज सामकी एकमेकाचेर धुकळून घालतात. गोरांक फाल्यां दिवाळी आनीक आमी एक अशें चिंतया की दिवाळी ही सगळ्या लोकांच्या जिवनाक एक नवो उजवाड घेवन येता नवी उमेद घेवन येता. साश्टीतल्याय आमच्या सार्वजनीक जिवितांत अशीच उमेद ही दिवाळी घेवन येतली अशें आमी मानया. आनी तो मेरेन तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं.